गोवा 365च्या कोंकणी खबराचित्रान येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. पळयात खबरो विस्तारान. हेर शारांच्या ओडीपी प्रमाण मडगांवचोय ओडीपी वादांत सांपडला. लोकांनी ह्या ओडीपीचेर कागाळी नोंदयल्या उपरांत मडगांवच्या ओडीपीत उजळणी करपाचें थारायलें. दक्षिण गोंय एसजीपीएचो अध्यक्ष विल्फ्रेड डिसान सांगलें. ओडीपी आमी पयर मिटिंगेर डिसायड केलां आमगेली ओडीपी रिवायज करपाक. पयलीं ओडीपी केलो तेजेर जायत्यो लोकांक कंप्लेन येयल्ली, जणे रस्त्याच्यो जणे बारीक बारीक इश्यू आसले, जायत्यो ऑब्जेक्शन येयल्लीं. ताका लागून आमी पयलू जायते उणें गव्हर्मेंटाक लेटर केल्ली रेगुलेशन घेवन अशें अशें आहा आमकां रिवायज करपाक दित म्हूण. आमकां गव्हर्मेंटान एप्रुवल दिला रिवायज करपाक. आनी पयर आमी मिटिंगेक गेला आनी आमगेलो प्रोसेस चालू आहा. ओडीपी आमी आतां चालू जाल्यार कोणागेले कितें इश्यू आहाय आनी कोणाले कितें प्रॉब्लेम आहाय तेणें आमकां हाडून दिवपाची. आतां आमी स्टार्ट केला. कितू टायम पासून केलो न्हू? टायम म्हणल्यार ताका 2 म्हयने दवरूंक पडटा. आतां एक पयलीं थोडे दीस दवरले आमी एक 15-20 डेज आनी मागीर ते ड्राफ्ट हें केलें म्हणटून आनी मागीर 2 म्हयने आमी लोकांगे ऑब्जेक्शन सजेशन. हॉटेल वेवसायांतल्या डी कॅटेगरींतल्या गेस्ट हावसां खातीर रजिस्ट्रेशन फी 1100 हाडल्या. मायकल लोबोन सांगलें. तशेंच दर्या देगावयल्या शेकांची लायसन फी उणी करून 25% करची, म्हळ्यार 80,000 वयल्यान 20,000 हाडची अशेंय मागलें. हाचेर फुडल्या कॅबिनेटांत निर्णय जातलो अशें मंत्री मायकल लोबोन सांगलें. मंत्रिमंडळाची बसका निकतीच जाली. मायकल लोबो कांय विशयांचेर मिडिया कडेन उलयलो. डी कॅटेगरींतले हॉटेलांची रजिस्ट्रेशन फी 600 रुपया वयल्यान 4,800 पाविल्ली. हॉटेलवाल्यांचे विनवणे उपरांत आनी पर्यटन मंत्री बाबू आनी आपल्या यत्नांक लागून मुख्यमंत्र्यांनी ही फी 3,700 रुपयांनी उणी केली. मायकलान म्हायती दिली. तशेंच सॅक्सांचे लायसन फी 50% वयल्यान 25% मेरेन हाडपाची विनवणी केल्ल्याचें ताणें सांगलें. 1 to 10 रूम्स डी कॅटेगरी जी गेस्ट हावसां येता ती डी कॅटेगरीची गेस्ट हावसाची लायसन्स फी आसली 600 रुपीज इतली इयर्स. आतां ती 4,800 येयल्ली. म्हणजे रिवायज करपाक सगळी ABCD 5 स्टार हॉटेल्स, 4 स्टार 3 स्टार आनी मागीर आमचे डी कॅटेगरी जी आहा गेस्ट हावसां 1 to 10 रूम्स हांकां लायसन्स फी जी 600 रुपया आसली ती 4,800 केली. ते आमी चीफ मिनिस्टराक रिक्वेस्ट केलो आहे. बाबू आसगांवकारानूय सांगले ताका की आपल्या कडेन पिटिशन येयल्लें आहा, PTAGचे पिटिशन आहा, लोकल लोकांचे पिटिशन आहा आनी म्हाजे कडेन सगळे आमचे कालांगूट कांदोलीचे लोकल लोक तशेंच साऊथ गोवाचे थोडे लोकल लोक म्हाका टॅलिफोनिकली सांगलेले की हे पयशे खूब वाडले आनी फॉरेन ट्युरिस्ट येवंक ना आनी तेंचे रुमांनी जे लोक येतात ते फॉरेन ट्युरिस्ट येतात आनी ते व्हेरी नॉमिनल चार्जिसाक रावता ते आनी ते 3 म्हयन्याकूच रावता वा 4 म्हयन्याक. जस्ट फॉरेन ट्युरिस्ट जेन्ना तुज्या घरा येवन रावता एज अ पेईंग गेस्ट हावस तुजे कडेन लायसन्स आसपाकूच जाय म्हणून ते रेजिस्टर करतात आनी दे एक्सपेक्ट दॅट द रेजिस्ट्रेशन चार्जीस शूड बी व्हेरी लेस. सो टुडे द रेजिस्ट्रेशन चार्जीस जे 4,800 आसले ते ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान आयज आमकां एश्युरन्स दिला आनी फायलूय क्लियर केले की ते अमावंट जो 4,800 जाला फ्रॉम 600 to 4,800 जाला वो ड्रेस्टिकली इन्क्रीज जाला. वो तेणे आयज कमी केला अप टू 75%. म्हणजे 4,800 आहा तितूनसून 3,700 कितें लेस जातले आनी जो कितें वयलो एमावंट हय सो तो फारीक करचो पडटलो लोकांक. हें आयज बरें डिसिजन घेतला तेणें इन द इंट्रस्ट ऑफ द पीपल, लोकल पीपल ऑफ गोवा, लोकल पीपल ऑफ द कोस्टल बेल्ट. जे कोस्टल बेल्ट आसूं हो कोस्टल बेल्टा भायर रावतात. इवन गिरी विलेजीन जे कोस्टल बेल्टार ना थिंगा पासून गेस्ट हावस आहा. आमचे पार्रा विलेजीन आहा गेस्ट हावस, आल्दोना विलेजीन गेस्ट हावस आहा. हे जे लोकल लोक गेस्ट हावसां चलयता तांकां हेजो फायदो जातलो. ट्युरिजम मिनिस्टराकूय रिक्वेस्ट केला आनी फायनान्स मिनिस्टर जो आमचो चीफ मिनिस्टर आहा ताकाय रिक्वेस्ट केला की तूं 25%च कर म्हणून शेक लायसन्स फी जर तर 80,000 आहा जाल्यार तेजे 25% म्हणजे ती एक 20,000 कोर. 80,000 आहा जाल्यार हाफ जाले 50% 40 तेचे 25% 20,000. सो लायसन्स फी जी आहा ही 25%चेर हाड म्हणून आमी रिक्वेस्ट केली. सो तेजेर फुडल्या कॅबिनेटाक डिसिजन जातलें. सरकारी मिटरा खातीर अर्ज केल्या उपरांत टॅक्सीवाल्यांक सुरवेक अर्दी रक्कम मेळटली आनी वर्साचे निमाणे कडेन उरिल्ली. सद्याक टॅक्सीवाल्या मुखार दवरिल्लो येरादारी मंत्र्यान असो पर्याय दवरला.
मिटर बसोवपाक मातशें डिफिकल्टी दाखयताले. आतां मिटर बसयता म्हणटा फ्री दी. आमी फ्री दिल्लो आसा पूण ते समजना. पयलीं लॉंग प्रोसिजर आसली, उणेच उणें 2 म्हयने लागताले 50% मेळपाक. आतां ए सायडी मिटर बसय, सोमतें एप्लिकेशन कर, 5 दिसां भितर 50% जे मिटराचे कॉस्ट आहा ते मेळटा. 50% एंड ऑफ द इयर. कित्याक तेंची जबाबदारी आसपा जाय. जेन्ना तूं टॅक्सी चलयता, जेन्ना आमी बॅक एंड सर्विसीसूय चलयता, मॉनिटर जाता टॅक्सी, सेफ्टी पॅसेंजराची आमी लक्षांत दवरपा जाय. ट्युरिजम आमी फुडारा वाडोवपा जाय. पूण मायकलाक माविनाचो हो पर्याय मान्य ना. तो म्हणटा सरकारान 10,000 भरचे, टॅक्सीवाल्यांकडसून फकत 1,000 घेवचो. पळयात ह्या विशयाचेर येरादारी मंत्र्याक तांणी दिल्लो सल्लो. गोंयच्या पर्यटकांक सांबाळपाची गरजय तांणी उक्तायली. पुटींग द मिटर तांकां 1,000 रुपया घे, उरलेले 10,000 सरकारान बेर करचे आनी डायरेक्टली बेर करचे. तेणी पयलीं 11,500 रुपया फारीक करून मागीर तांकां 4,000 येतले आनी फुडल्या वर्सा 4,000 येतले. दॅट इज रॉंग. I don't agree with that. What about those comments? We stand by our local people who are the owners of taxi and who are standing on their own feet. तेणी धंदो जो घातला, तेणी आपले पयशे बँकेन घालून, मार्जीन मनी घालून तेणी लोन घेतलेलो आहा. कोणें आपले घरचे भांगार पासून घाण धरून गाडी घेतलेली आहा. सो ह्या लोकांक आमी आयज सांगोवपाची गरज आहा. रॅक रेट जो तर तुजी 15,000 आहा जाल्यार यू हॅव टू स्लॅश इट डावन टू 50%. दॅट इज 7,000. आतां 5 स्टार आयज 6,000 विकता रेट, 6,000 रुपीज वीथ ब्रेकफास्ट एंड डिनर. सो इट इज वॉट वी आर गिवींग द ट्युरिस्ट, वी आर वेलकमिंग द ट्युरिस्ट बाय स्लॅशिंग द रेट टू 50%. गोवा 365 खातीर परवरीच्यान अमर चावारिया. खण महामंडळ स्थापन करून मिना खणी सुरू करप व्यवहार्य ना. वेंचणूक दोळ्यांमुखार दवरून चलयिल्लो हो राजकी खेळ. सरकारा कडेन खणींची लिजां नात वा सरफेस रायट्स ना. महामंडळ स्थापन केलें जाल्यार ह्यो विकती घेवपाक सरकाराक कोटींनी पयशे मोडचे पडटले. खण चळवळींतलो फुडारी पुती गांवकर म्हणटा. गोंयच्यो मिनाखणी ह्यो गोंयकारांच्यो, सरकार ह्या खणींचो कस्टोडियन. ह्या उद्देशान मिनाखणी सुरू करपा खातीर सरकारान गोंय मीन विकास महामंडळ बील विधानसभेत मांडलें. पूण पुती गांवकार म्हणटा त्या प्रमाण ह्या बिलाचेर आनी गोंयच्या खणींच्या हक्काचेर आतां दुबाव येवपाक लागला. हे बील पास जालें पूण प्रत्यक्षात ते चालीक केन्ना लायतले ते अजून स्पश्ट ना. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत म्हणटा हाची प्रक्रिया चालीक लागल्या. जाल्यार पुती गांवकार म्हणटा मिनाखणी सुरू करप हे बिला भितर बरयल्लें ना. फाटलीं 4 वर्सां सरकार खणी चालू करपाचो यत्न करता आनी तांकां अपयस आयला. हे बिल लेगीत तसलोच एक यत्न. काय ना, लोकांक थंड करपा खातीर हो विशय आसा. एक कॉर्पोरेशन बी आसा पळय, त्या कॉर्पोरेशनात काय अर्थ ना. ते फक्त पेपराचेर आसा, कळ्ळें. आनी ते कांय करचें ना. एसेंब्लीत बील काडून चेक कर मरता. त्या बिलान कितें बरयल्लें आहा? कॉर्पोरेशन फॉर्म केल्लें आहा. तेंच्या कडेन मायनिंग लीज आहा, तेंच्या कडेन प्लांट आसा, तेंच्या कडेन इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा. कितें आहा तेंच्या कडेन? जर तूं प्लांट आनी मशिनरी सगळें सुरू करतलो, जर मायनिंग सुरू करतलो जाल्यार तुज्या कडेन पयलीं सरफेस रायट्स जाय, तुज्या कडेन लीज जाय, तुज्या कडेन पयलीं इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय आनी मोस्ट इम्पॉर्टंट तुज्या कडेन पयसो जाय. त्या बिलान बरयल्लें आसा गव्हर्मेंट खंयच्यान पयसो रेज करतलो तें बरयल्लें आसा. जर तूं लीज घेतलो जायत आज जाल्यार ऑक्शन करपाक जाय. आनी ऑक्शन जर तूं करतलो आनी गव्हर्मेंट समज ऑक्शन केलें आनी तें जर कॉर्पोरेशन म्हणून जर ऑक्शन घेतलो जायत जाल्यार ताका सरफेस रायट घेवपा खातीर 400 टायम्स ऑफ मार्केट व्हॅल्यू दिवचो पडटलो. हो गव्हर्मेंटान 2018 पासून अनावन्स करता, 3 म्हयन्यांनी करता म्हणून. आज कितलीं वर्सां जालीं? 4 महिन्यांनी आणि इलेक्शन्स आहे. हय रे, तेकाच लागून इलेक्शनाक लागून हो विशय काडलेलो आसा. अगेन्स्ट वयतलो आनी प्रोपोगंडाय करतलो आनी एक्टिव्ह पार्टिसिपेशन करतलो. कोण करून मरे मायनिंग कॉर्पोरेशन. पूण तें सुरू करपाक जातलें काय तुजें काय कितें तें दाखय मरे. म्हाका एक सांग, म्हाका गेल्या 4 वर्सां 3 वर्सां जालीं आसा, 3 वर्सां जायत येयलीं. ह्या 3 वर्सांत ऑक्शन फॉर कॉर्पोरेशन करून म्हणटाले पळय, अजून पर्यंत प्रॅक्टिकली येयलें. बिलान केन्ना बंद करपाचें तें बरयल्लें आहा. केन्ना बंद करपाचें, केन्नाय बंद करपाक मेळटा असो क्लॉज आहा जाल्यार चेक कर. एक इश्यू मायनिंगाचो आसा पळय, ते हे फक्त इलेक्शन गेमीक आसा आनी कांय ना. दुसरी मिटींग आशिल्ली म्हाजी शेजारी गोवाची वर्करांची मिटींग आशिल्ली म्हणून हांव येयलां. हांव हे हांगा मिटींगेक येवना. गोवा 365 खातीर दोनापावलाच्यान विल्यम रॉड्रिग्स. आता घेवया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. धनगर, धोबी, कोळी, तेली, विश्वकर्मा, नावी अशा तरेच्या वट्ट 19 जाती खातीर आमी काम करत आयल्यात.
ह्या जातींतल्या लोकांक तांचे घटनात्मक हक्क मेळोवन दिवपा खातीर पावलां उबारत आसात. तांकां मुखेल प्रवाहांत हाडटले. अखिल भारतीय ओबीसी महासभेच्या गोंय फांट्यान जाहीर केलां. अखिल भारतीय ओबीसी महासभेच्या गोंय फांट्यान हाचे आदी केल्ल्या वावराची वळेरी पत्रकार परिशदेंत वाचून दाखयली. काणकोण ते पेडणे आनी दिवचल ते वास्को मेरेनच्या सगळ्या ओबीसी भाव भयणी खातीर वावर करपाक सुरवात केल्ल्याचें उपाध्यक्ष पंकज नमशीकारान सांगलें. फाटल्या कोविडाच्या काळात ही संघटना सक्रीय जाल्या आनी जायते उपक्रमय राबयल्यात. आयकात ताका. जितले आमचे ओबीसीच्या वेगवेगळ्या जातींतले कलाकार आसात त्या कलाकारांक मेळून तांचो ल्हानसो भोवमानय केला शक्य तितलो. पयर जेन्ना 1 ऑगस्टाक पत्रकार दिन जालो, म्हाका दिसता की एकमेव अशी आमची ओबीसी महासभा आसतली जाणें एकाच दिसाक मॅक्झिमम पत्रकार भावांक प्रत्यक्षांक मेळून तांचो भोवमान जसो जमता तसो केलो. म्हाका सांगपाक उमेद जाता की आमी सांखळे आनी दिवचल अशे 2 मानांतले पत्रकार आमकां सांखळे रवींद्र भवनांत, तातूंत एक्चुअली दे आर ऑल टुगेदर 25, पण एकाच जाग्यार 24 पत्रकार भाव मेळ्ळे आमकां. तांचो भोवमान आमच्या महासभे तर्फे केलो. तेच दिसाक आमी सांजचे पर्वरी हांगा सादारण 15 पत्रकारांचो भोवमान केलो. नेक्स्ट डे ताजे उपरांत आमी मडगांवां भितर काणकोण, सालसेत, सांगें, कुडचडें, केपें आनी लागसारले जितले पत्रकार आसात तांचो सुमार 35 पत्रकारांचो भोवमान केलो. ताजे उपरांत आमी फोंड्यां तशें पळयत जाल्यार फोंडे धारबांदोडे ह्या एरियेंतले जे सुमार अजुनूय एक 32 सुमार पत्रकार भावांक मेळ्ळे तांचो भोवमान केलो. अशें करून जे पत्रकार भाव आपलो जीव धोक्यांत घालून काम करतात आनी गेल्ले 1.5 वर्स आमी पळयतात की खरें ते फ्रंटलायन वॉरियर्स आसात ते काम करतात, त्या सगळ्यांक याद करपा खातीर भोवमान करपा खातीर एक कर्तव्य आशिल्लें आमचें, देखून आमी तो केलो. ताजे उपरांत पयर काणकोणा भितर एक आमी हें केलो की एक प्रयत्न केलो. पॅन्डेमिका खातीर जायत्या भुरग्यांच्यो एग्जाम जावपाक पावले 10वी आनी 12वीच्यो, तरी आसतना तांणी तकले वयलो ताण कमी करत एग्जाम दिली आनी रिजल्ट बरो आयलो. अशा सादारण 32 भुरग्यांचो, म्हणजे जांकां 80% ताजे वयर जी पर्संटेज मेळ्ळ्या त्या सादारण ओबीसी कॅटेगरींतल्या 32 भुरग्यांचो आमी भोवमान केलो. त्या खेरीत आमचे हक्काचें जें कितें मेळपाक जाय तें मेळपा खातीर गेली 1.5 वर्स जालीं आमी सरकारी दरबारांत रिप्रेजेंटेशन म्हणा, बाकीचे आमचे डिमांड्स म्हणा, जे कितें अपडेट्स जावपाक जाय ओबीसी खातीर ज्यो कितें येवजण्यो आसात ताजे अपडेट्स जावपाक जाय, ते खातीर आमी टायम टू टायम सगळें फॉलोअप करीत आसात. आनी गोवा 365 खातीर इर्शाद शेख. वेस्टर्न बायपासाचेर 4 कडेन सिग्नलां यंत्रण उबारतले. नुवेचो आमदार विल्फ्रेड डिसान सांगलें. वेर्णा, गवंडय, रुमडे आनी होंडा शोरुमा कडेन हे सिग्नल उबारपाचे आसात. विल्फ्रेड डिसान बिरेस्तारा सांगलें. वेस्टर्न बायपासाचेर रस्तो क्रॉस करतना लोकांक त्रास जाता. ह्या रस्त्यार कितलेशेच अपघात जावन लोकांक जीव वगडावचे पडल्यात. रस्त्याच्या कंत्राटात सिग्नल यंत्रणा उबारपाची तरतूद आशिल्ली, पूण कंत्राटदारान वेळ मारून व्हेलो. आता 2 म्हयन्या भितर हे सिग्नल उबारतले अशें विल्फ्रेड डिसान सांगलें. गेलो ह्यो हायवे बायपास घालता तेन्ना आमी प्रपोजल घायल्लो हिंगा आमकां ट्रॅफीक सिग्नल घालपाक. आनी ट्रॅफीक सिग्नल ह्या रोडा कॉन्ट्रॅक्टर आहा तेका ते कॉन्ट्रॅक्टर जे आहाय ते ट्रॅफीक सिग्नल प्लस इल्युमिनेशन हें आयज कोता फायल कोता आमकां डिले जालें. कॉन्ट्रॅक्टरूय तें काम कोना आहलो. मागीर आमी फोलो अप करून आतां तेणें पयर सांगिल्लो आतां स्टार्ट कर म्हूण. आनी हिंगा आमकां 4 सिग्नल आहाय हेंगे कॉन्ट्रॅक्टाचे. नुवें आमगे बायपासाचेर एक वेर्ना, दुसरें गवळोय, तिसरें रुमडेर आनी चवथें होंडा शोरुमा कडेन. ही 4य ट्रॅफीक सिग्नल तो घालपाक आतां हे 2 दिसां भितर स्टार्ट करतलो. आमगे पुलीस आयले, ट्रॅफीक पुलीस, हायवे इंजिनियर येयलो आहाय, कॉन्ट्रॅक्टर आले पुलीस आहाय. हे आमी आतां आमी डिसायड कोताय खंय घालपाचें, कितको घालपाचें. ते बरोबर आतां 2 चोयले उलो आहाय ते आमी मुखार 2 चोवपाक वयताय. कित्याक हांगा खूब एक्सिडेंट जाता, लोकांक कळना हांगा. हिंग एक्सिडेंट जाता, हिंग जाले. आनी कितें जाता रोड चड वायड आहा थंय 40 मिटर रूंद आहा म्हणटरी क्रॉस जावपाक त्रास जाताय लोकांक. बरे मनशाक त्रास जाता आनी जाणटे मनशाक तेज्यावन त्रास जाता. हिंगा तिन्या पावता म्हळ्यार गाडी रोखडे पावताय. ताका लागून आमचे फाटी लागून केलां. आतां हांवें हेचेर गेल्ले CSR फंडाचेर गेल्ले म्हळ्यार CSR फंडाचे हांव मुखार मागीर फॉरवर्ड घेतलो. आनी ती 4य आहाय ती आमगेली रुमडेर, गवळोय, एक वेर्ना आनी एक होंडा शोरुमा कडेन. 4 आमी पयलीं कोन्न घेताय आनी 5 हाजे हांव CSR फंडाचेर. मागीर हांगा एक्सिडेंट जावपाचे कमी जातले, एक्सिडेंट जावपाक कमी जाल्ले आनी लोकांक सुद्दां वचपाक मेळटा.
लोकांक वचपाकूय इजी जातलें, क्रॉसींग करपाक बऱ्या पडटलें. हो जो आसा हो वेस्टर्न बायपास रोड आसा आनी ह्या वेस्टर्न बायपासाचेर जी हायवे वयता ही खूब ट्रॅफिक ह्या रोडाचेर आसा आनी वेस्टर्न बायपास आसले कारणान जाता कितें हांगा कितलीशीं जंक्शन आसात आनी कितलीशे रोड गेले कडेन आसा म्हणटकीर हांगा सिग्नलाची गरज आसा. म्हणून आज जो नुवेचो आमदार आसा विल्फ्रेड डिसा हो आज आनी तेणे जे PWDचे ऑफिशियल आसात तांकां आज आपोवन हाडून इन्स्पेक्शन करता आनी इन्स्पेक्शन आज चालू आसा. हांगा सिग्नल बसोवपाची गरज आसा कित्याक ही जी जंक्शन आसात ह्या जंक्शनाचेर खूब एक्सिडेंट जातात आनी कितलेशे जाण हांगा मेले कडेन आसात. म्हणून एक इनिशिएट जो नुवेचो आमदार आसा विल्फ्रेड डिसा हेणी घेतला आनीक आज हांगा इन्स्पेक्शन चालू आसा. PWD ऑफिशियल हांगा आसात, तशेंच ट्रॅफिकाचे PI हांगा आसात आनी आज हांगा चालू आसा कित्याक ही जी जंक्शन आसा ही हायवे जाले जाल्यार जाता कितें की हांगा दिसा हजारांनी गाडी येतात आनी वयतात. म्हणटकीर हांगा कितलीशी जे सायडीच्यान रोड बारीक जे रोड आसा वचपाचे ह्या रोडाचेर लोकांक वचपाक खूब त्रास जाताले. म्हणटकीर आज खंय तरी MLA इनिशिएट घेवन आज इन्स्पेक्शन चालू आसा आनी बेगीच्या बेगीन हे सिग्नलां हे इन्स्टॉल करतले अशें PWDन सांगले कडेन आसा. आनीक आतां पळोवया बेगीच्या बेगीन केन्ना हांगा हे इन्स्टॉल करता ते. गोवा 360 खातीर हायवे वयल्यान नुवेच्यान रमेश नायक रावता. मडगांव पालिका क्षेत्राच्या उदरगती खातीर दर वर्सा निधी दितात. पोरू आयिल्ले 8 कोटी रुपया वापरूंक ना, ताका लागून ते पयशे परत गेले. तशेंच शिल्लक आशिल्ले 30 कोटी रुपयाय वापरूंक ना. देखून ही रक्कमय परतून परत वचपाच्या विशया वयल्यान मडगांव पालिकेची बसका बरीच गाजली. नगराध्यक्ष लिंडन परेराच्या अध्यक्षतेखाला ही बसका जाली. मुख्य अधिकारी आग्नेल फेर्नांडीसाच्या हजेरीत वेगवेगळ्या विशयांचेर चर्चा जाली. पालिका बिल्डिंगेची भोंवतणी पार्क करून दवरिल्ल्यो रेंट बायक्स उखलपाची मागणी बसकेत जाली. तशेंच मडगांव शार आनी फातोर्डा वाठारांतल्या सरकारी इमारतींनी अपंगूळ आनी जाणट्यांक पार्किंगे खातीर जागा राखून दवरपाचेर एकमत जालें. हांवें पळय ती कंप्लेन दिल्ली रेंट बायका खातीर CO कडेन आज आमचे मिडियेक ती काडली हांवें. CO म्हणपाक लागलो एमीन आपणाक ऑलरेडी रिपोर्ट दिलो, पण एमीन कितें रिपोर्ट दिला की रेंट बायक ते कोण लायना. रेंट बायक लायना हांव एग्री जाता, येल्लो प्लेटीचे रेंट बायक ते कोण लायना मान्य करता. पण आतां पळयत सुद्दां जाल्यार थंय बाकीच्यो मोटरसायकली आसता, त्यो मोटरसायकली ते म्हणटा पब्लिकेच्यो. आडीवर करता पब्लिकेच्यो न्ही, ह्यो मोटरसायकली तांच्यो थंय रातभर ते दवरता. हांव म्हणटा कोणी तूं आनी हांव मनीस आसलो आमच्या घरांत मोटरसायकल व्हरतले आनी पार्किंग करतले. हे मोटरसायकली रातभर लायतात सगळ्या म्युन्सिपालिटी सरावंडींग, ते फाल्यां सकाळी दिसभर सकाळी येता, सकाळी कोण तूं वचना म्हणजे रातचे ते ऑलरेडी तो जागो बुकींग करून दवरतात ते आनी थंय तुमकां ते मोटरसायकल पार्क करतात. म्हणजे थंय ऑटोमॅटीक थंयच उरल्यो त्यो, म्हणजे रेंट बायकूच त्यो, फक्त ताका नंबर प्लेट आसना आनी पोलिसांक खबर आसतलें हय तुकांनी अशें दिसता म्हाका. येल्लो नंबर प्लेट वगना तांकां येल्लो वगना नंबर प्लेट ना ते सेपरेट दिता जे RTO आनी तांच्यांनी हें करपाचें न्ही म्हणून CO रिक्वेस्ट केला आतां ताजे नंबर प्लेट बाकीचे नंबर आसा न्ही आतां ते दवरता, एक दीस दवरता, 2 दिसाचेर कळटा हाजेर फिल्मींग काडा, फोटो काडा कोण तरी, नाल्यार आमचे कॉन्सलर काडून दितले, कोणी काडून दितले. ते टाय सामकें हें करा तुमी, टॅली करा बाबा खंयच्यो गाडयो रातभर आसता हांगा त्योच गाडयो ते मागीर म्हाका दितात. ते कारण डिपार्टमेंटाक पोलीस डिपार्टमेंटाक दिया, DYSPक बीन दियात तुमी, ह्यो गाडयो त्यो दितात म्हणून सगळें करून. आनी हांगा रातभर दवरता. आमकां तेजे धंद्याचेर कांय मारपाचें ना. आमकां हांव फक्त झगडटा लोकां खातीर, लोकांक हांगा तालाव पडटा. पयर सिनियर सिटीजन एकलो आयलो ताजी गाडी उबारून येयली, ताका पार्किंग ना, हांच्यो गाडयो हांगा आसा. हांवें ते हाडयले, तुमी म्युन्सिपालिटीक ना फ्री झोन करा, पोलिसांक हेल्मेट घालना, लायसन्साक तालाव दिया, पूण तेजी गाडी उबारपाक तुमी शकना सद्या तरी, नाल्यार ते क्लियर करा. हेच्यात माझे म्हणणं ताका रिक्वेस्ट केला हांवें कळ्ळें न्ही. म्हणून आतां सीओन ते मान्य केला आपूण ते टोटल जे गाडयो ज्यो आसा तांचे इन्वेस्टिगेशन करून रातचे आसा ते नंबर बीन सगळे काडटलो म्हणून ते काडून सगळे दवरतलो कितले दीस उरता कितें तर इन्क्वायरी. जाल्यार कितें थंय फूड कोर्टाक हें घातलां, एक रेजोल्युशनान घातलां की फूड कोर्ट स्टार्ट करचो रिंग रोडाचेर. तो हाफ पार्ट म्हाका पडटा वॉर्ड 13 कळ्ळें कशें आसा. म्हाजें इतलेंच म्हणणें, सपोज थंय जर फूड कोर्टाक तुमी घालपाक वयता जाल्यार थंय खूब इलिगल गाडी आसा, ताजे हायकोर्टान मॅटर चलिल्ले आसा आनी ताज्या खातीर ते हायकोर्टान हें धाडिल्लें आसा की थंय कोणाकूच लायसन्स ना म्हणून, लायसन्स नासतना गाडी चलयता. जाल्यार ते फूड कोर्टाक तुमी अप्रुवल कशें दिवपाक शकता. म्हणल्यार फूड कोर्ट विदावट लायसन्स चलयतले म्हणल्यार तशें जाल्यार सगळे गाडी लिगलायज करा आनी 50 गाडी प्रत्येक जाण घेवन येतले लायतले आनी विदावट लायसन्स चलयतले. दॅट इज हायली इम्पॉसिबल. ताच्याच खातीर हांव ऑब्जेक्शन घातलां आनी कांय न्ही.
parking lots for disabled and partly handicapped people with it, and for senior citizens at Marga and Fathoda. To decide, we received a letter from the World Wide Veterinary Service, so we are giving them a chance to work to reduce the animal birth control. Currently, some signals have been not been functioning at Old Market, Nehru Stadium, Arlem Circle. So maintenance will be given some agency. And there were some few points we decided regarding portraits. Name of the portraits will be put in the MMC hall. आणि पार्किंग प्लेस Parking place decided केला ना. करता No parking zone करता. आणि रेंटेड बाईक किती Rental bike action घेता खुबशे व्हेकल्स पळय शोरूम आसा न्हू ताजे मुखार कितें जालें आतां इशू डिस्कस करा लास्ट टायम मिटिंगी जाल्लो कितें की व्हेकल्स आहा पळय व्हेकल्स रे आतां शोरूमान आहा ती 40 lakh That we had decided to appeal in the Supreme Court, but council is saying like clarification. So they were not decided on that. आतां वर्कर्सांचो इशू कितें डिसायड जाल्लो Which workers? वर्कर्स ते तुमी वर्ड वायज तांकां क्लिनिंगा खातीर मागल्या ते DMA को धाडलेले आमी that 50 workers घेवपाक आता DMA अजून अप्रूवल ना. आणि म्युनिसिपालिटीचे वर्कर्स काम करिना म्हणून एलिगेशन करतात कावन्सिलर ताजेर तूं कितें करता So now some councillors complain आहा तेजे. So we'll see, we'll take action against them for not working. पालिकेच्यो कोयर उखलपी 7 रिक्षांमदले 1-2 बंद आसूं येतात. बाकीच्यो चालू आशिल्ल्याचे नगराध्यक्ष लिंडन परेरान सांगले. अभियंतान खंय ह्या विशीं ताका म्हायती दिल्या. मडगांव शेडो कावन्सिलान केल्लो आरोप ताणें भायर आयलो. चालू बंद गाडयांची आपूण पळोवणी करतलो अशें ताणें सांगलें. Private rickshaws it is. सिटी कोर 7 रिक्षा बंद पडलेले आसा बॅटरी ना ताका लागून ते बंद पडले No, I thought verify केला रोहितान that all are in working condition म्हणला, and today or tomorrow I might go and do the inspection. नी पण वर्किंग कंडिशन थोडंसं But that all false दिला ना allegation. व्हिडिओ मध्ये आमच्याकडे But that according दिला पळय तो is false. I don't know, he has gone to the garage and checked the vehicle if they're functioning. I don't know what information he has given. Somebody has given some wrong information. But today our automobile engineer said they're all in the working condition. तुम्ही कितें तेचेर हे करना No, I'll go and check now. सगळ्या टायमार सांगतात मी संशोधकांचो हे करता व्हिडिओ करता तुम्ही गॅरेजांचा व्हिडिओ करता तुम्ही कितें एक्शन घेयना आता आपण सीओ काय नोट घातला दॅट आम्ही स्वतःची ती CCTV नॉट इन फंक्शन कंडिशन टू रिपेअर द CCTV. गॅरेजन CCTV आसा असा आहे कॅमेरा आसा. आता तुम्ही कितें तुम्ही सारकी चौकशी केल्या की बरे फेक न्यूज तेच हांव इन्स्पेक्शन करतलो. आज ताका सांगला इंजिनियराक सांगला विल गो इन द सेशन आत से हाऊ इट इज and I'll see if the vehicles are really in a good condition or they're functioning or they are not functioning. तुमचं म्हणणं आहे की ते एकही पेढे गाडी बंद No, तितले एक दोन आसात ते. Only 5 are I think in the working condition. आम्ही कित्याक दवरलेले ते थंय काम करना चल्ला आसतना कितें दवरलेले ना तेजे lift ना some problem is there. कित्याक तरी जावन बंद पडलेले न्ही थंय ते Yeah, but I don't know exactly. After doing the inspection, I'll. न्यूज फेक न्यूज कशी म्हणू शकता But तो सांगता न्हू the रोहित आमचो the engineer हातार सांगला न्हू that the vehicles are in good condition. Then I'll go inspection. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. केरळ आणि कर्नाटक दर्यादेगेर चक्रीवादळाचो प्रभाव आशिल्ल्यान येता त्या दिसांनी गोंयभर बारीक मोठो पावस पडूं येता. 26 उत्तर आणि दक्षिण गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांनी जोगलायत गडगड घालीत पावस पडटलो. हवामान खात्यान अदमास उक्तायला. आणि आयचे हे कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळुया परत फाल्यां ह्याच वेळार मोगासचो.